एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? युट्यूब चॅनल. तर जस्ट ब्रेकफास्ट झाले, शावर घेतले, रेडी झाला. सो आता आम्ही वयता मम्मीच्या बहिणीच्या घरा. व्हडली बहीण जस्ट लागीं आसा. सो आता आम्ही थंय वयता आणि आमकां थंय वचून न्ही म्हजो कजन भाव तेजे कडेन मातशें डिस्कस करूंक जाय की मैसूर आमी केन्ना वचपाचें, कशें कितें, गाडी बूक करूंक जाय की बसीन वचूंक जाय, ते आयज सगळें वचून उलयतले आमी. ओके, तो जस्ट रेडी जाला आमी आणि एक 10 मिनटां भायर सरतले. मागीर तेजे नंतर न्ही आमी हांगासर एक मॉल आसा, फोनिक्स मॉल म्हणून, सामकें व्हडलें आनी बरें आहा. सारकें बेस्ट मॉल खंय ते. ओके, जस्ट रिसेंटली न्यू बांदला खंय ते मॉल. सो फोनिक्स मॉल म्हणून बरें आहा. सो मागीर आमी थंय वयतली. सो पळोवया कशें जाता तें. जस्ट आमी रेडी जाला आनी एक 10 मिनटां भायर सरतले आमी. ओके, तुमकां दाखयता मम्मीची भयण. ओके, व्हडली भयण ती दाखयता तुमकां. ओके, चला. सो आमी आतां भायर सरला. मम्मी थंय वयर आहा, 3rd फ्लोर तेंचे, लिफ्ट ना. मम्मी सकाळ पावता म्हण टायम आता. आनी हांगासर न्ही अशें घराच्या भायर न्ही अशें रंगोळी घालतात. हे पळय, हांगा एक घातला, थंय एक घातला. आं हय हय हय, ते पळय रावला भयण. ते येना खंय. इतले गरमी सांगू तुमकां, नाका जाला आतां आमकां खंय वचपाचेंच. सो खंय रिक्षा मेळटा पळय ते रिक्षा बसतानी वयता आमी. आनी चलपाची आनी परिस्थिती ना, इतले गरमी सांगू तुमकां. रातचें मातशें वेदर न्ही बरें थंड आसता रातचें. सकाळीं आवय वत कसलें कडक. ओके, मम्मी सकाळ पावता म्हण टायम आलो तो पळय. चला आतां हांगा रिक्षा पळयता. आं, पयलीं शॉपार कितें स्वीट बीन घेता. स्वीट घे पिली, स्वीट. हय, स्वीट घेता. खंय हांगा लागीं आसा रे. हांगा लागीं एक शॉप आसा. काय करनी? हय, आनी हो आसा म्हजो कजन भाव भैया. भैया. ओके, कजन भयणीचो चेडो. तर म्हाका कोण लागता तो काय कळत ना कोण लागता कोण. चला भायर सरला. सो आतां आमी येयला स्वीट शॉप. पळय गे कितें जाय तें स्वीट. वाव, केक बरें आहा. हां, खंय जावपाक गे बरें आहा स्वीट हांगा. कळ्ळें. तर माझे काल माझे झाले 7K सबस्क्रायबर. तर तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. ते सगळे थँक्यू म्हण. थँक्यू. तर असंच तुम्ही सपोर्ट करा, मोग दियात. आता 7,000 झाला, आता 8,000 जाऊंक जाय. 8,000 रे. ते तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. आयज तुमकां लागून आयज तो वयर सरला. तुमचे उपकार हांव केन्ना विसरचें ना. ओके, तो वन्स अगेन थँक्यू तुमकां सगळ्यांक. सो हांगासर एक केक आसा बरें सॉफ्ट आहे पळय. घेता एक. रुचिको हें खावंक जाय खंय. घे सावकास का. सो हांगासर पळय हें ब्रेड. ब्रेडाच्या वयर अशी भाजी कितें स्टफींग केला. हें ब्रेड स्टफ घेतला. स्वीट आनी हें घेतला जाल्यार रिक्षास न्ही. चल या. सो हांगासर ऑटो रावला. तो ऑटो घेवन या आनी या. चला. सो आमी बसला रिक्षान. आनी रिक्षान बरें हांगासर चड घेना. ठीक आहे, 50 रुपया 40 रुपया अशें. म्हाका रिक्षा भोंवपाक खूब आवडटा. रिक्षा बरें वाडटा. खंय रावतो रिक्षा मेळटलें हें ना. तुजेच पावली आमी तुमकां मेळयता मम्मीची भयण, व्हडली भयण. थंय पळयात हें आसा मम्मीची भयण. म्हटलं हाय म्हणी. हाय म्हणी. तो हें आसा मम्मीची व्हडली भयण आनी ही बहीण धाकटी भयण. जस्ट आत्तां पावली आमी. तिका चड वॉकिंग चलोवंक बी जायना तिका, बसून आसता. ओके, सो जस्ट आत्तां पावली. कजन भाव मातसो भायर गेला. तो आयली की तुमकां मेळयता. ओके, तो हो आसा म्हाजो कजन भाव. आं, म्हटलं हाय म्हणी. हय, हो म्हाजो कजन भाव. सो आमी आतां भायर सरला. मॉलां वयता, मॉलान. ओके, थंयच्यान शाडले. आनी मम्मीची भयण तिका मातशें वॉकिंग करपाक जायना. ती धरून भायर. तूं बस तूं आयले. सो आतां आमी वयता मॉलान. आनी सगळे डिसिजन जाले. फाल्यां सकाळीं भायर सरतली आमी. सकाळीं 4 भायर सरतली मैसूर. आनी फाल्यां आनी रावची ना आमी थंय मैसूर. येतली रिटर्न येतली आमी. फक्त हांव मैसूर पळोवपाक वयता. आनी खूब बरे बरे प्लेस आहा थंयसर, पण जावचें ना गर्मेन.
सो मैसूर पळयतले आणि एक झू हा थंयसर झू बरें आहा थंय आनी दोन फोन येतले आमी सकाळी 4 भायर सरतले आमी आनी येतले आमी रोखडी हांगाच्यान म्हणजे हांगा संजय आतां आमी आहा पळय संजीव नगर हांगच्यान खंय ते 3 hours थंय मैसूर सकाळी बेगिना भायर सरले मातशी बेगिना पावतले न्ही ताका लागून सो आतां आमी वयता मॉलान सो पावले आमी फोनिक्स एशिया टावर मॉल बरें आहा मॉल ऑफ एशिया म्हणटा हेका आनी बेस्ट आहा दाखयता तुमकां भायल्यान सो हें पळया भायल्यान अशें आसा एकदम बेस्ट आहा आनी जस्ट न्यू बांदला खंयच्यानी टन पळय कितलो बरो आहा वा बेस्ट आहा रातचे न्ही पळोवंक बरी दिसता रातचे येवंक जाय हांगासर रातचे एक डिफरंट व्यू मेळटा हांगासर आं बरें आहा न्ही आनी तेवटेनी आसा सो रातचे मातशें बरी दिसता लायटीक बी आसता न्ही शुन्यता येवन आसली हांगासर मॉलान टायमूच मेळोंक ना आमकां सो ताणें म्हाका वॉर्न सांगला पयलींच मॉलान वच म्हणून हे मॉलान मॉल ऑफ एशिया वाव सॉलिड आसा तें पळय अजून शॉप बीन ओपन करून आमी जस्ट न्यू बांदला न्ही हें पळय हें सगळें आतां येवपाचें आसा शॉप बीन हां आनी 30% उरला 30% ओपन जावपा शॉप बीन हें पळय आई पळय हांगा मम्मीची पळय शॉक जाली मम्मी कुर्ता टॉप घातला म्हणून साडी आनी भोवपाची हांगा गरमेन सो हांगा पळय बरें एक धाकटेशें एक रेस्टॉरंट आहा बरें केला सिटींग अरेंजमेंट वाव बरें आसा पळय पळयता मगे आई पळय आई शिकली शिवणात आसल्यानी पिसो जावपाचो ताणें म्हटलेलें म्हाका बरें आहा म्हणून मॉल हें ताणें पळयलेलें सगळें सर्च केलेलें गुगलान खरेंच हांव बेस्ट आहा मॉल हें सो आतां आमी येयला फर्स्ट फ्लोर वय कितें आं ओके हांगा सगळें दिला ओके सगळें दिलां हांगासर बेस्ट आहा हांव झुमर पळय गे वाव सॉलिड आं येदो व्हडलो झुमर पळयला हांवें फर्स्ट टायम पळयला कितले आहा पळय 1 2 3 4 5 6 वय सॉलिड आहा हय सकयल एक आहा पळय 9 मातसो न्ही हांगा दुबयचो फील येता दुबय सो हांगा पळय कितें बरें केलां सामकें डिफरंट हांगा कितें आसा पळय राव बरें प्लांट बीन बरें लायलें म्हाका दिसता आर्टिफिशियल प्लांट हें ओ माय गॉड सकयल पळयात कितें बरें आहा सो जेन्नाय तुमी बेंगलोर येतले न्ही फोनिक्स मॉल ऑफ एशियान मुद्दाम यात बेस्ट आहा पळोवपा सारकें आसा बरें आहा कितलें बरें केलां कितें तें वाव हांगाच्यान थंय पर्यंत बरें आहा चुडीदार बरें आहा न्ही गे आनी हांगासर हें आसा मॅक्स तें आसा बिबाचे बरे आसता कपडे मातशे एक्सपेन्सीव आसता पण बरे आसता बिबाचे सो हांगा आसा काफे अलोरा हां भितरचे म्हण सो हांगासर न्ही बारीक बारीक रेस्टॉरंट आहा बरें आहा बरें केलां हें आसा उर्मा बुर्मा हांगा खावया न्ही गे हांगा खावया हांगाच कितें खावन वचपाचें पळोवया हांगा जालो आतां 12 जालीं हांगासरूच सो 12 जालीं सो हांगाच कितें लायट कितें खावन वयतली की सकाळचें हेवी ब्रेकफास्ट भयणीन केल्लें आयज पोंगल बरें केल्लें तें खाला स्टमक फूल आहा सो लायट कितें हांगा खातलें सो हांगासर पळयात हांगा आसा हँडमेड मसाला सगळो मसाला आहा भितर हे पळय पाट आहा रगडो आहा सगळें तुका हांगा मसाला मेळटले
आमी येयला थर्ड फ्लोर पण ईच फ्लोरान कितें कितें आसा न्ही अशें हांगासर बरयलां. सो हांगा थर्ड फ्लोरान कितें कितें आहा बर्गर पिझ्झा एक्सप्रेस म्हणजे अशें सेकंड फ्लोरान कितें आसा फर्स्ट फ्लोरान कितें आसा अंडरग्रावंड कितें आसा अशें हांगासर न्ही बरें बरलेलें आसा. कसले कसले झुमर पळोवंक मेळटा म्हाका आवय हें पळय कसलो झुमर. सॉलिड आसा. शिवनाताक आमी जस्ट कॉल केले व्हिडिओ कॉल तो पळोवन शॉक जालो. इतलें बरें मॉल का खंय बरें आहा बरें व्हडलें आहा. शिव म्हणटा कितें मुवी बीन पळय खंय पळयता कितें बरें खंयचे मुवी आहा ते पळयता. पिक्चर खंयचें खास ना बरें खंयचें ना असं म्हटलें. बरें खबर आहा काय बरें ओ म्हणजे इतलें बरें ना पिक्चर नाका म्हटलें. आतां खंय बाबा तें फुडें बरें आहा दाखयता तुमकां. ह्या गर्मेन न्ही मॉलान भोवंक जाय बरो फायदो. थंड भायर भोंवपाचें नाका मॉलान भोंवपाचें बरें व्हडलें आहा हें मॉल. सो हें सगळें न्ही फूड कोर्ट हांगाच्यान थंय पर्यंत सगळें हें न्ही फूड कोर्ट हें थंय आनी बरें आहा फुडें हें पळयात हें आसा फूड कोर्ट आनी वयर पळयात बरें हें केलां. सो आनी फुडें आनी फुडें थंय आहा वयर लास्ट आसा हांगा आसा टायम झोन भुरग्यांक खेळपाक. सो आतां आमी येयला जेवपाक चला भितर बसया. हाय 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 बरें आसा चल बस. तो हें रेस्टॉरंट आहा पळय शेफ आहा पळय हो आसा हरपाल सिंग हेका तुमी वळखता आसतले नमक शमक हय म्हणजे हेजे सगळे म्हणजे हेजे सगळें हें कितें म्हणजे कितें शेफ म्हणजे ते सगळे रेसिपी आहा पळय हेजे खंय हरपाल सिंग. तुमी हें पळोवंक शकता न्ही झुमर हें स्पून आहा सगळो स्पून लायला बरी दिसता गोल्डन कलर स्पून लायला. तो जस्ट जालें आमचें जेवण आनी बिरयानी सामकी टेस्टी आहा आनी क्वॉन्टिटी खूब आहा तेंची म्हणजे एक बिरयानी न्ही तुमी 3 जाणां खावंक शकता आनी थोडे उरलेले बिरयानी. सो पार्सल करून दी म्हटलें तो म्हणपालो मडकी व्हर म्हणपालो पळय ते मडकी म्हाका आमकां येता. सो कितें करतलें खबर आहा घरा वयतले बिरयानी ताका खावनी म्हणजे कजन ताका भयणी चेडे खावनी आनी मडकी हांव घेवन वयतलें गोंयान पळय बरें तरेन पॅक केलें थोडेशें आसलेलें बिरयानी कित्याक वेस्ट करूं जाय घरा व्हरया. सो वीथ मडकी आमकां दिली ताणें बरें आपण ह्या हांव व्हरतलें गोंयान. तो सांज जाली आतां मॉलासून जेवून आमी घरा येयली कांय व्लॉग करूना हांवें. आतां सांज जाला आनी काळोख जाला आतां पावस आहा दिसता म्हाका बरो काळोख जाला दाखयता तुमकां. सो हें पळयात बरो काळोख जाला आनी थंड अशें वारो सुटला. सो भायर अशें भोंवपाक गेलें न्ही इतलें गरमी नाका आतां. सो कांय मागीर व्लॉग करूना हांवें थंय जेयलें आनी डायरेक्ट घरा येयले आमी. ओके सो फाल्यां आमी वयतलीं मैसूर कशें कितें तें पळोवया पळय गुडगुड्डा. फाल्यां आमी मैसूर वयतलीं सकाळीं 4 भायर सरतलीं आनी आमी बेगिना येतलीं हांगासर मैसूर आमी रावची ना. एक्चुली प्लॅन केल्लें आमी मैसूर स्टे करया म्हणून एक दीस पण म्हजी कजन म्हणटा सकाळीं बेगिना भायर सरलें न्ही मैसूर आनी एक मैसूर झू म्हणून आहा पॅलेस आनी एक झू फक्त तितलें पळोवन येतलें आनी उटी बी आमची जाल्यार उटी बी वचपाचें पण आमी उटी बी खंय वयची ना तें जायना गर्मेन भोंवपाक ताका लागून सो म्हाका जाय आसलें फक्त मैसूर पॅलेस पळोवपाक तें पयलें न्ही मागीर जालें. ओके ते फाल्यां सकाळीं वयतले आमी तें ओके. सो चला आयचो हो ब्लॉग हांव हांगा सेंड करता. तो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात. मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर.
सो आयज न्ही काल आनी आयज एक बड्डे आसा. काल हांवें विश करूं नासलें कालच्या विडियोन, सो सॉरी म्हणटा तुमकां. आतां मातशें भायर भोंवपाक गेला न्ही आमी, कळत ना खंयच्या दिसा कितें येता काय कळत ना. सो कालचे आनी आयचे दोनी हांव आयज बड्डे विश करता. ओके, सो आयज फर्स्ट बड्डे आसा फर्नांडो. तो विशींग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ, हॅपीनेस. देवान तुजें हेल्थ बरें दवरचें हांव हेंच देवा कडेन मागता. सो वन्स अगेन हॅपी बड्डे फर्नांडो. मागीर नेक्स्ट आसा डुमन फर्नांडीस. तो विशींग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ, हॅपीनेस. देवान तुजें हेल्थ बरें दवरचें हांव हेंच देवा कडेन मागता. वन्स अगेन हॅपी बड्डे ड्युमन फर्नांडीस आनी फर्नांडो.